गॅस पाईपलाईनीक लागून फुटली उदका पाईपलाईन. साकवाळचे लोक कंत्राटदाराचेर फुर्योज. पंचवांगडी आणि पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी आडायले काम. कोरोना महामारीक लागून पालिका मंडळाची वेंचणूक घेवपाक लागतलो कळाव. कोरोनाचे दुसरे ल्हार आयले जाल्यार पालिका वेंचणूक घेवपूय जातली कठीण म्हणटा शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक. कोरोनान परतून एकदा घातलं खवदळ. भारतात एकाच दिसात 50,000 केशींची नोंद जाल्यार अमेरिकेत हुपलो 1 कोटींचो आंकडो. गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार. हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. सुरवेक अर्थातच कोरोनाचो नियाळ. देशात फाटल्या 24 वरांत 50,356 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. कोरोना दुयेंतींचो एकूण आंकडो 84,62,000 पावलो. 577 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलां जाल्यार एक्टिव्ह दुयेंतींचो आंकडो देंवून 5,16,000 पावला. भारतात एकाच दिसात 50,356 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 577 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 53,920 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 84,62,080 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. 1,25,605 जणांच्या मरणाची खबर आसा जाल्यार 78,19,886 जाणांक नवी जीण फावो जाल्या. भारतांतल्या कोरोना पिडेस्त राज्यांचो नियाळ. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 17,10,000 पावलो. कर्नाटकांत 8,41,000 जाल्यार आंध्र प्रदेशात 8,38,000 दुयेंतींची नोंद जाल्या. तमिळनाडूंतलो आंकडो 7,39,000 पावलो. उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 4,93,000 जाला. जगभरात एकाच दिसात 5,81,000 कोरोना केशींची नोंद जाली. संवसारीक केसींचो आंकडो 4,96,00,000 पावलो. 12,48,000 पेशंटांच्या मरणाची खबर आसा जाल्यार 3,52,56,022 लोक बरे जावन घरा गेल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिका आघाड्याचेर आसा. थंयचो आंकडो 93,87,000 पावलो. फाटोफाट आसा तो भारत. 84,62,000 हो भारतांतल्या केशींचो आंकडो. ब्राझीलांतल्यो केशी 56,32,000 पावल्यात. 17,33,000 हो रशियेंतलो आंकडो. फ्रांस 5वे सुवातेर आसा. थंय 16,61,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. वीज बिलांची येणावळीचो मीटर परतून एक फावट वेगान घुवपाक लागला. हे खेपे युनिटा फाटल्यान FPPCAचे दर वाडोवन दवरल्यात. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो आरोप. ही दरवाड वीज निर्मणे खातीर लागपी वीज खर्चाच्या हिशोबात जमा जातली. देखून मुख्यमंत्री हे खापर आपल्या माथ्यार घेवचो ना. मोलेच्यान 400 kV ट्रान्समिशन लायनींतल्यान गोंयाक वीज मेळपाक सुरवात जाले उपरांत तेचे वजें लोकांचेर पडटलें. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत म्हणटा हो भार गोंय सरकारान आपल्या माथ्यार घेवचो अशें तो मागता. इंधन आनी कोळशाच्या वेगवेगळ्या मोलाच्या आदाराचेर लागू जावपी दर म्हटल्यार FPPCA फ्यूल अँड पॉवर परचेस कॉस्ट एडजस्टमेंट. कोरोनाच्या काळात लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यो. अशा वेळार ही बिलां भरतना गोंयकारांक नाकापुरो जाले. दुर्गादास म्हणटा आतां FPPCA ही बिलां आनीक वाडोवपाची आसा. लोकांचो कोणो आदींच बगावला तेतूंत मुख्यमंत्री आतां गोंयकारांचे भेणाय मोडपाक सोदता. सप्तका भितर हो निर्णय फाटीं घेतलो ना जाल्यार मुखेल अभियंत्याक घेराव घालतले तेणें शिटकावणी दिल्या. सरकारान इलेक्ट्रिसिटीचे चार्जेस वाडयल्यात. FPPCA जे फ्यूल अँड परचेस जे आसता चार्जेस टॅरिफ ते प्रत्येक युनिटा फाटल्यान 8 पैसे 10 पैसे 16 पैसे आशिल्ले 16.40 23 पैसे आशिल्ले 24.10 32 आशिल्ले 32.50 39 आशिल्ले 39.60 म्हणजे प्रत्येक हो स्लॅब आसता 100 0 to 100 100 to 200 200 to 300 300 to 400 हे डबल येवंक लागल्यात कारण सरकारान खूब कडेन फ्यूल चार्जेस वाडयले नॉर्मली युनिट्स. आता सरकार म्हणटलो हे आमी वाडोवना कारण हे आमच्या हातान ना. हे फ्यूल परचेस जे पॉवर परचेस जाता ताजे वयल्यान हे वाडयले म्हणून FPPCA चार्जेस वाडोवप हाज्या नंतर ऑटोमॅटिकली बिल वाडटले.
मुख्यमंत्री म्हणटलो आपल्या हाजेर काय कंट्रोल ना कारण हे फ्युअल परचेस जे करता आमी हाजे वयल्यान येता. आतां तूं तनमाराचे नवी ल्हान हाडून चलता मोल्याच्यान 400 हाजे कितें तरी. सो हे जेन्ना तूं वाडटलो चार्जेस परत वाडटले आनी ते कंट्रोल आमच्या हातान आसपाना. हे जे चार्जेस जे आसता हे गोंय सरकारच्या कंट्रोलान आसना. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना बारीक लोकांक हेल्प करपाक जाय, कश्टकरी लोकांक हेल्प करपाक जाय, हे चार्जेस खरे म्हणल्यार सरकारान बॅर करपाक जाय आशिल्ले. कारण लोकांकडे आज पयसो ना. केंद्र सरकारान जी गोंया खातीर तरतूद केल्या सोलार पावरा खातीर 300 कोटी कितें तरी तरतूद केल्ली आसा, जे सोलार प्रोजेक्ट पावर घालचो म्हणून गोंयांत. ते जर सरकारान जर सरकाराचो फोकसूच ना. आमकां पयशे खंय मेळटा, मोल्या प्रोजेक्टाचेर पयशे मेळटा, कोण तरी अडानी आनी हाज्या कडल्यान पयशे मेळटा म्हणून हे मुखार सरतात. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्ण नायक. सरकारान पालिका मंडळां बरखास्त केल्यात. कोरोना महामारीक लागून पालिका मंडळांच्यो वेंचणुको घेवपाक कळाव लागतलो, शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान सांगला. पणजी महानगरपालिका आणि सांखळी नगरपालिका सोडून बाकीची पालिका मंडळां सरकारान बरखास्त केली. ह्या पालिकांचो कारभार पळोवपाक आता प्रशासक नेमल्यात. 2 म्युनिसिपालिटी म्हणजे कॉर्पोरेशन आणि म्युनिसिपालिटी सोडून. आणि परत तोच विषय की कोविडाक लागून हे फावटी टायमाचेर इलेक्शन जावंक शकूंक ना. देशांतले पयलें इलेक्शन कोविड आसतना बिहाराक चालू आयज 3rd फेज. टीव्हीचेर रिपोर्ट हांव पळयतालो की इतलें सगळें संकट आसतनाय बीन बिहारान बऱ्यापैकी अरेंजमेंट केला ते इलेक्शन घेवपाक. त्या आदाराचेर फुडें वचून मागता पयलीं देवा कडेन की 2nd फेज कोवीड येतली म्हूण सांगता ती येवची न्हय, देवान सांबाळचें. आनी इमिजिएटली एडमिनिस्ट्रेटर आतां सद्या लागला कावन्सील इलेक्शन बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी नवीन कावन्सील बसचें. कोरोनाचे दुसरे ल्हार आयले जाल्यार पालिका वेंचणूक घेवपाक कठीण जावन रावतले अशें मिलिंदाचें म्हणणें. प्रशासकांक पालिकेच्या कारभाराविशीं तितलीशी म्हायती नासतली, देखून आदल्या नगरसेवकांनी लोकांक शक्य तितली मजत करची अशें आवाहनय मिलिंदान केलें. कावन्सील आतां ना, पालिकेचें कावन्सील आतां कावन्सील ना, पूण सगळे कावन्सिलर पयलींच्यान जशें काम करीत येयला तेंच्यांनी आतांय काम चालू दवरूंक जाय. कारण परत सगळ्यांक जिखून येवंक जाय म्हणून आमी ना पद ना म्हणून घरापेक्षा सगळ्यांनी काम कंटिन्यू करचें. परत इलेक्शन येतलें आनी बरें काम करता ताका लोक जिखून दितले, तशेंच जाता सदां. आरक्षणाचो विशय आहा तो सीएमा पर्यंत पावला. आतां परत सगळें डिपेंड आहा की कोविड-19च्या संदर्भात 2nd फेज जर येवपाची जाली जाल्यार हें इलेक्शन खंय पावतलें खबर ना म्हाका. खंय तरी कोणी सांगला त्या प्रमाणे परत 2nd फेज म्हणजे लंडनाक चालू जाला ते परत येयले जाल्यार तेच्यान वर्स्ट आहा अशें मागता म्हणटा. पूण तशें जावचें न्ही आनी आमी सगळ्यांनी परत आमचो वेव्हार सुरळीत चलतो. आरक्षणाचो विशय आहा तो बरोबर रायट टायमार करून डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन त्या संदर्भात कामाक आहा. सीएमा बरोबर आमची मिटींग जाला. तो विशय जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवपाची प्रक्रिया 22 मार्चाक सोंपिल्ली. देखून ही प्रक्रिया आतां परतून घेवपाची काय कितें हे विशीं वेंचणूक आयोगान स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा अशें आमदार सुदीन ढवळीकरान सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. जिल्हा पंचायत निवडणूक जी आसा ती इमिजिएट घेता म्हणून बरी गजाल आसा, जावपाक जाय. पूण त्या प्रमाणे कॉन्स्टिट्यूशन आनी एक्ट हेच्या प्रमाणे जे कितें सांगलां तेंय जावपाची आवश्यकता आसा. कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे हे सगळे जे प्रोसिजर आसा ते 22 मार्चाक सोंपिल्ले आसा. आनी हे प्रोसिजर जे सोंपलां ते जर पळयत जाल्यार सगळ्यो गोश्टी परत रिस्टार्ट करपाच्यो काय कितें हेचे विशीं इलेक्शन कमिशनान सुतोवाच करपाची गरज आसा. नाजाल्यार एवरीबडी वील टेक दीस फॉर ग्रँटेड. हें जावपाक जायना. सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ही निवडणूक तांकां आसा जशी बंद जाला त्या तरेन ती चालू जावपाक जाय. म्हणजे 23 तारखेचें मतदान आशिल्लें तें तितलेंच बंद जालें. तें फक्त मतदान तितलें करपाचें. पूण हाजो फायदो गैरफायदो सरकाराचे जे घटक पक्ष आसा ते घेतले ह्या बद्दल दुमत ना. कारण काल एक साऊथ गोवा कोर कमिटीची मिटींग जाली एका पक्षाची म्हळें जाल्यार आनी ताणें सांगलां हें इलेक्शन एका दिसा पुरतें मर्यादीत दवरून कंप्लीट करपाचें. आनी त्या खातीर प्रत्येक घराघरांत
5 किलो फोव 1 किलो गोड आणि 2 गोष्टी आणि कांदे 3 किलो म्हाका कळना दिवाळेक पूण कांदे वाडटा काय. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सांकवाळेक गॅस पायपलायन घालतना कोफुसांव जालें. गॅस पायपलायन घातली म्हण पंच वांगडी आनी PWDच्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारा बरोबर पेटले. हे पायपलायनीक लागून उदकाची पायपलायन फुटली अशें म्हणत सगळ्यांनी मेळून ही पायपलायन घालपा पासून ताका आडायलो. गॅस पायपलायन घातली म्हणून पंच वांगडी आणि PWDच्या अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारा बरोबर वाजले. MES कॉलेजीच्या जंक्शना कडेन चलिल्ले काम तांच्यांनी आडायले. ह्या प्रकल्पाविशीं कंत्राटदारान PWD कळयिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले. AE एकनाथ पास्ते म्हणटा ही पायपलायन व्यवस्थित घालपाक जाय आसली. पायपलायनीक जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान परवानगी दिल्ल्याचे सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकरान सांगले. पूण काम सुरू करचे आदीं ताणें पंचायतीक कळयल्लेच ना अशेंय ताचें म्हणणें. हांगसर गॅस पायपलायन घालता. गॅस पायपलायन जेन्ना पळय घालता दोनी सायडी उदका पायपलायन आहा आनी तेजे मदीं गॅस पायपलायन आहा. तितून म्हाका दिसता एक 4 इंच सुद्दां ताका डिफरन्स ना. फाल्यां सकाळीं हांगसरले जर रेजिडंट्स कोणी उदका एप्लाय करता वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक आनी बाय चान्स जर हांगसर कितें डॅमेज जाली जाल्यार हे कितें करतले जे लोक पळय कोण फोडटा पायपलायन जावं पायपलायन घालूंक करता तांकां रिस्पॉन्सिबल धरतले. कित्याक आयज हे काम करतले वयतले मुखार हेजो प्रॉब्लम असो आहा हो सिरियस प्रॉब्लम. आनी जर बाय चान्स खंय फुटले गॅस पायपलायन जाल्यार हांगसर डिजास्टर जातलो. ताका लागून ते कॉन्ट्रॅक्टर आमी आपयलो ताका सांगलें काम बंद दवर. आयज आमी तांकां नोटीस धाडले आनी तांकां आपोवन हाडले जाल्यार जायत कडेन पायपलायन फुटता. ते सांगता कितें आमचे बरोबर PWD आहा. PWD म्हणटा आमची तांकां कोणा मनीस आमगे कोण ना. PWD कडल्यान तेणें लेआउट दिवना. ओके लेआउट घेवपाक जाय PWD बाबा तुमगे पायपलायन खंय आहा. अकॉर्डिंगली लेआउट प्रमाणे थंय तेणी ते पायप ले करपाक जायले. आयज ताका आमी एक वॉर्निंग दिल्या की हॅन्ड्स फोर्थ पायपलायन घातली म्हणून आमकां इश्यू ना. गॅस पायपलायन सगळ्यांक जायी पूण ताका स्ट्रॅटेजिकली खंयची एक सायडी धरून जंय पायपलायन उदकान ना थंय तुमी घालूंक शकता. ते लोकल फाल्यां सकाळीं जर फोर्सफुली ते काम करता म्हणटा DMन आमकां परमिशन दिलां. DM ऑफिसा बसून परमिशन दितलो. हांगसर ग्रावंड रियलिटी कोण पळयतलो. ग्रावंड रियलिटी पळयतलो आमी या न्हू पंचायत आमगेली से घेवपाक जाय. आज तांकां जाय तशें जावपा ना. आमी कितें सांगता आमची पायपलायन सोडून आमकां वर्किंग स्पेस दवरा आनी तुमी काम करा आनी कितें डिफिकल्टी जाले पायप कितें फुटले आमकां सांगा. पण तशेंच तुमी क्लिनिंग करूं नाका. एकदां एकदां कितें आमचे पायपलायन बंद आसता तशेंच बंद करता वयता आनी नेक्स्ट डे उदक येता तेन्ना लोकांका उदक मेळना. सो फाल्यां फोडल्या तांच्यांनी मदीं काम करता. हय फोडल्या ती आमी रिपेअर्स केल्या आनी तांकां हांगा डायरेक्शन चेंज कर पण आनी बंद करून गेल्यार परत चालू करता तेच चालू करता कंटिन्यू आमी गेले काय चालू करता. पायपलायन केन्ना तुटपाक जाता कनेक्शन दिवपाक जाय तांकां तेंचीय तुटपाक शकता किंवा तांकां कनेक्शन दिवचें पडटा म्हणजे थंय लागीं आसपाकच जायना दोनी. तुमकां कॉन्फिडन्स आमी घेतलेलो काम करचे पयलीं. नाही आमकां सांगले तेणी पण ते काय सांगितलें तूं ओपन कर आमकां लायन दाखय आमची आनी तुमची कशें वयता दाखय आनी काम कर म्हणून. ना तुमचे आमी कॅर घेता कोण सायटीचे कोण आसा दी म्हणून ताका हांवें 2 नंबर दिल्ले इमिजिएटली कितें जाय पडलें तांकां आपोवन घे नाजाल्यार हांव येता म्हणून तांकां आतां तुमी कितें स्टेप घेतले सर. आतां लोकांनी बोवाळ घातला न्ही आतां. आमच्या पायपलायनी तुमी घालपाक शकना. Gas pipeline, that is what they say. And a gas pipeline lay kartana, you have to take permission from the competent authorities. You have to take permission from the competent authorities. The permissions have been taken, they say. Tanja eka permission and DM tanga permission dila lage permission and it is written that you have to take permission from the competent authority. Now who is the competent authority? Who is the local body here? It is the panchayat. You all have not taken consent from the panchayat. You all have not approached the panch member. Nothing like of that sort has happened. On top of that, while laying the pipeline, you all are going on breaking water pipelines here. 15 दिवस झाले लोकांक हांगा उदक ना. एक दीस विदाउट वॉटर मनीस रावंक शकना जाल्यार 8-15 दीस कशे रावंक शकतले. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक फावटी व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. राती कडेन गोंयांत पावस झडू येता अशें आसलें तरी 11 नोव्हेंबर मेरेन वातावरण सुकेंच उरतलें. तापमान 24 डिग्री सेल्सियसाचेर पाविल्ल्यान सकाळ फुडें दवाची ल्हारां दिश्टी पडटली. चडांत चड हें तापमान 35 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता.
सकाळच्या वेळार मळब नितळ दिसलें तरी सांज वेळार मळबांत कुपां दाटलेली दिश्टी पडटली. हवामान खात्याचो हो अदमास. तमिळनाडू, पोंडेचेरी आणि करैकाल बराबर आंध्र प्रदेश, यमन आणि लक्षद्वीपच्या दर्यादेग वाठारांनी गडगड करीत पावसान हजेरी लायली. 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. जाल्यार माहे आणि केरळा गडगडाचो लोकांक अनुभव आयलो. वेंगुर्ले आणि गोंयांतय चडांत चड 37.1 डिग्री जाल्यार पूर्व मध्य प्रदेशांतल्या उमारिया वाठारांत उण्यात उणे 9 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोनाचो ग्राफ वाडत आसा, देखून बाळगुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क, दवरुया भान वैयक्तीक, कौटुंबीक आणि सामाजीक भलायकेचें. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.